एकठांय जावया सगळीं आमी लागीं सरया दोनया देवाक वखाणुया आनंद आमचो ताका सोया तारुणांत खडप दोनया जिवितांत जोरू दोनया आमकां भुरग्यांक तूं वाडाकोर तुज्या राज्यांत व्हरून पावोर तारुणांत खडप दोनया जिवितांत जोरू दोनया आमकां भुरग्यांक तूं वाडाकोर तुज्या राज्यांत व्हरून पावोर. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्मेची नांवी आमीन. आमच्या देवा बापाची आनी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमची सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. म्हज्या प्रितीच्या भावां भयणीनो, आयच्या दिसा कितें भाशेन सगल्या आमच्या मेल्ल्या भावाडेतांचो उगडास करून तांचे पासत हे मिसाचे भेटेन मागूंक आमी एकठांय जाल्या. आमचो देव बाब आमचो सगल्यांचो बाब आनी सगल्यांचो जावं जिव्यांचो जावं मेल्ल्यांचो तो मोग करता. मोगानूच ताणें आमकां रुसल्यांत आनी मोगाकूच ताणें आमकां आपयल्यांत. आमच्या संवसारांतले जिवी सोबोन बापाची खुशी बापाचो आवडो जावन आसा एक दीस आमी ताज्या सांगाता आसची. कोणूच ताचो पूत कोणूच ताची धूव विबाड जाल्ली देवाक नाका, पूण तांकां सगल्यांक देव सासणाची शांती दिवंक आवडेता. हे भाशेन आमचे आदीं ही भावार्थाची यात्रा सोंपोवन बापा सोशी पोत्तल्यांत ते आमचे भावा भयणी सुगडास करून त्याच दयाळ देवा लागीं आमी मागुया. कसलेच तरी हे आमचे भावा भयणी सगळे हाताचें खोत उरलां जाल्यार आपल्या दयाळपणान तें धुवन काडून तांकां कूड निर्मळ करून सर्गीच्या वैभवाक आमच्या भावा भयणींक देवान उबारूंक. कितें भाशेन आयच्या मिसान आमी भावार्थान आनी विस्वासान मागुया. आनी आमची भेट देवाक मानता दुसरी जावं पयली सुवातेर आमी सगळीं पातकी मिळोडकून आमच्या पातकांची दूख धरून खालतिकायेन देवा लागीं बोगसणे मागुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर्वविधार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पवित्र देव आमची काकलूत करूंक आनी सगळीं आमचीं पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमीन. ओमोर देवा आमच्या बाबा दोयेन आमची मागणी आयकून घे. मेल्ल्यांतलो जिवन जाल्ल्या तुज्या पुताचेर आमकां आसा त्या भावार्थाक आयच्या दिसा तूं नवें बोळ दिताय. तशेंच आमच्या मेल्ल्या बाबा भयणींक
आनी आमकांय तूं पुनर्जीवन करतलोय म्हूण आमकां आसा तो बोरमासो अदीक थीर कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या ससनान. आमेन. जकोबाच्या पुस्तका वेले वाचोन जबान म्हणले, म्हाका म्हजी उतरां बरोवन दवरूंक दी. लॉकडावनाच्या विणे आनी चिन्यान सासनां उत्ता तशीं ती कोडपान कांतोन कोण म्हाका दीत. म्हजो होक राखपी सोडवणदार जिबो आसा आनी शेवटाक तो प्रितमे वयर उबो रावतलो. हें हांव जाणो. हांव नव्यान जिवन जाल्या उपरांत तो म्हाका आपणा लागीं बसयतलो आनी म्हजे कुडीन हांव देवाक पळयतलो. जाका हांवें पळयतलो तो म्हजे वाटेन आसतलो. हेच म्हजे दोळे ताका पळयतले, दुसऱ्याक न्हय. ताकाच ते देखतले. म्हजे भितर म्हजो जीव भिरून वेता. खोल म्हज्या काळजान रिगला हो बोरमासो. देवाचें उतोरें. देवाचे वळखकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, तुका म्हजो आत्मो उबारता सर्वेस्परा. म्हज्या देवा सगळीं म्हणुया, तुका म्हजो आत्मो उबारता सर्वेस्परा. म्हज्या देवा तुजी काकूट विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुज्या पिंविल्ल्यान काळजाचो मोग मनान दवर. तुजे बलपणा खातीर सर्वेस्परा माये मोगान म्हजो उगडास कर. आमचो जबाब, तुका म्हजो आत्मो उबारता सर्वेस्परा. म्हज्या देवा म्हज्या काळजाचे हुस्के ओलू कर. म्हज्या तोलमल्यांतलो म्हाका निबार. म्हज्या आटेविटांचेर दिश घाल. म्हजे कोश्ट पळय आनी सगळीं म्हजी पातकां बोगूस. आमचो जबाब, तुका म्हजो आत्मो उबारता सर्वेस्परा. म्हज्या देवा म्हजो जीव सांबाळ. तांच्या चोप्यांतलो म्हाका निबार. तुका शरणा येता. म्हजो विस्वास निर्फोल जावं दिवं नाका. निटुरायेन आनी प्रामाणीकपणान म्हाका सांबाळून कित्याक हांव सर्वेस्परा तुजेरूच पातयेवन आसा. आमचो जबाब, तुका म्हजो आत्मो उबारता सर्वेस्परा. म्हज्या देवा बागयोत पावलून तिरस्कारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणांनो, बोरवासो नासल्ल्यान हेरा मनशां परी तुमी कोती परीत जावं नाका. मन्नाची न्हीद दिल्ल्यान ताचे विशीं सोद तें तुमी जाणो जाल्ली म्हाका जाय. जेजू मेलो आनी पुनः जिवन जाला म्हूण आमी तो सतमानता. तेच परी जेजूचे बावट दवरून मेळ्ळ्यान तांकां देव ताचेर बरोबर परतून हाडटलो. सोम्याचे शिकवणेंतल्यान आमी तुमकां सांगचें आसा तें हें. सोमी येता तेन्ना आमी जिवी उरतल्या ती मेल्ल्यान ताचे आदी वेची ना. तर हुकूम परगटलेल्या महादूताच्या ताळो घासतलो आनी देवाचो पोरनो वाजतलो तेन्ना सोमी आपूण काश्या स्वर्गा वेलो देंवतलो आनी क्रिस्ताचेर बावट दवरून मेळ्ळ्यान ती पयलीं पुनः जिवन जातली. ते उपरांत आमकां तेन्ना पर्यान जिवी उरतल्या. क्रिस्ताक अंतराचेर मेळचे खातीर तांचे बरोबर कुपाचेर उखलून वतले. अशें आमी सदांकाल सोमया बरोबर आसतल्या. देखून हीं उतरां मनान दवरून एकामेकाक बुजोवंक दियात. देवाचें उतोरें. देवाचे वळखकार.
उद्दाराक सवली उबी रावया. Sorgesmorak soy soy, Sorgesmorak soy soy, Sorgesmorak soy soy, Sorgesmorak soy soy. सोम्या जेजू क्रिस्ता मेलेल्यांतलो माडबगरो तूं मोहीम आनी पोती तुका सदां सर्वदा आमेन. Sorgesmorak soy soy, Sorgesmorak soy soy, Sorgesmorak soy soy, Sorgesmorak soy soy. सर्वेस्पो तुमची सभे आसूं. तुमची सभा आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून म्हणलें, बापा, सर्गा आनी पृथ्वीच्या दुनिया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरले आनी सुपुल्यांक गुप्त्यो केल्यो म्हूण हांव तुका दिनवासतां. ओय बापा, हेंच तुका बरें दिसलें. सगळें म्हज्या बापान म्हज्या हातान घाल्लें आसा आनी पुताक कोणूच अडकना बगोर एकलोच बाप. तशेंच बापाक कोणूच अडकना बगोर एकलोच पूत आनी ज्या मनशाक पूत आपले खोशेन बाप दाखयतोच. सगळीं तुमी खोस कोत्तात आनी ओजाच्या बाराखाल आसात तीं म्हजीशीं यात आनी हांव तुमकां समाधान कोत्तलों. म्हजें जो तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवी काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें जो सोंपें आनी हळू म्हजें ओशें. जेजू क्रिस्ताचें शुभवर्तमाने. वाखाणी तुका क्रिस्त. म्हज्या प्रितीच्या बाबा भयणीनो, एका मनशान खंय जायते त्रास काडून दोकोस घेवन आपल्याक आनी आपल्या कुटुंबाक एक सोबीत घर उबारलें आनी नव्या घराचें इनॉग्रेशन करच्या आदीं ताणें खंय आपल्या लागशिल्ल्या इश्टाक आपयलो आपलें घर पळोवच्याक. ताजो इश्ट आयलो खंय आनी ह्या मनशान बांदलें सोबीत घर पळोवन तो जाप जालो. बारकायेन ह्या घराचेर नदर मारल्या उपरांत ह्या ताज्या इश्टान खंय ह्या मनशाक ताच्या घराच्या फुडल्या दाराशी ताका आपयलो आनी ताका अशें म्हणलें, पळय, ह्या घराची उक्तावणी करता तेन्ना व्हडा ओरान तूं ह्या घरान भितर सरतलोय, ह्या दारांतल्यान तूं भितर सरतलोय. तेच परी एक दीस ह्याच दारांतल्यान तुवें भायर सरून वचचें पडटलें. एके भाशेन हो ताजो इश्ट ताका सांगूंक सोदतालो की जे भाशेन तूं ह्या संवसारांत आयलाय तेच भाशेन एक दीस हो संवसार सोडून तुवें वचचें पडटलें. बाबडीनो, आमच्या जिविताच्या जायत्या गुटां मदें एक गूट जो आमच्यान खात्रेन सांगूंक जाता तो म्हणल्यार जो मनीस ह्या संवसारांत जल्माक येता त्या मनशान एक दीस हो संवसार सोडून वचूंक जाय. हो संवसार आमचें एक सासरीक ठिकाण न्हय. आमचें सासरीक ठिकाण स्वर्गार आसा. आमी फकत ह्या संवसारांत जात्रेकारां यात्रेकारां. आमची संवसारांतली यात्रा एक दीस सोंपोवन आमी सर्गीच्या बापाच्या घरा वचूंक जाय. बाबडीनो, ह्या संवसारान आमी जियेतना आमी जायत्यो वस्तू आमी कमायता. जायत घडीक आमी तोकस घेवन आमी घरा उबारता. दान दौलत गिरेस्तकाय आमी एकठांयता. घडीक संवसारान आमी मान पदवी आमी जोडटा. संवसारान आमी घडीक जायत्यो डिग्रीज आमी जोडटा. पूण हें सगलें बाबडीनो एक दीस आमी हो संवसार सोडून वेतना
हांगासरूच धरून ते आमी वचूंक जाय. म्हणून आमच्या जिवितान आमी वेतांव तेन्ना आमी कितें वतांव? आमी वतांव आमचो खोल भावार्थ, आमचो खोल विस्वास देवाचेर. आमी वता आमच्यो बऱ्यो करण्यो ह्या संवसारान आमी केल्ल्यो. हें आमचें भांडार, ही आमची गिरेस्तकाय, जी गिरेस्तकायेक फाटल्यान आमी वचूंक जाय. हीच गिरेस्तकाय आमच्या जिवितान आमी आपणाक वावरूंक जाय. बाबडी नॉयची जी वाचपां आमी आयकल्यांत हें सोत आमकां आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. आयचें पयलें वाचप आमी जोबाच्या पुस्तकांतलें वाचप आमी आयकलां. जोब देवान ताका जाय ते गिरेस्तकायेन ताका बोल्लोलो. तो एक गिरेस्त मनीस आसलो. ताचे लागीं व्हडली गिरेस्तकाय आसली, ताची व्हडली फामील आसली, गोरवां आसली, जायती दान दौलत ताचे लागीं आसली, बरी भलायकी ताका आसली. पूण आस्ते आस्ते एक एक वस्त ताच्या जिवितांतली नाश जाली. ताची भुरगीं बाळां सोंपलीं, ताची गिरेस्तकाय गोरवां आसली ती सोंपली. निमाणो तो सारकोच घायाळ जाल्लो. आनी तेन्ना बाबडीनो पासून जोबान आपलो विस्वास देवाचेर उणो करूंक ना. तो म्हणटालो देवान दिलें, देवान व्हेलें, देवाचें नांव व्हड जावं. काय बरी भावार्थान बरयलीं उतरां ताजीं. आनी अशा पयल्या वाचपान तसलींच भावार्थाची बोरवाशान बरयलीं उतरां आमी आयकता. तो म्हणटा, म्हजो सोडवंडा देव जिवो आसा. तो म्हाका जिवंत करतलो तेन्ना तो म्हाका आपले कुशीक बसयतलो. हांव ताका म्हज्या खास दोळ्यांनी पळयतलो. म्हण बाबडीनो जोब पासून आदल्या खरेरांत ह्या जिवंतपणाचेर ताचो विस्वास आसलो, भावार्थ आसलो. ह्या उतरांनी आमकां दिसून येता. कोण बरी तो म्हणटा, तो म्हाका हांव नवें जिवन जाल्या उपरांत तो म्हाका आपणा लागीं बसयतलो आनी म्हजे कुडीन हांव देवाक पळयतलो. जाका हांव पळयतलो तो म्हजे वाटेन आसतलो. बाबडीनो देवान जोबाक जायते गिरेस्तकाय बोललो. ही गिरेस्तकाय तेजे जिवितांतली देवान काडून व्हेली. तेन्ना पासून जावं ताच्या गिरेस्तकाय वेळार जावं ताच्या दुर्बळकाय वेळार पासून ताणें आपलो विस्वास देवाचेर उणो करूंक ना. पोतेच ताची उतरां आमी भावार्थाची उतरां कशीं आमी पळयता, ताची उतरां आमी बोरवाशाची उतरां कशीं आमी पळयता. म्हण बाबडीनो जोब आपल्या जिवितांत सदांच देवाचेर विस्वास धरून जियेलो. आनी असलोच विस्वास आपणाचेर दवरूंक जेजू आमकां आयच्या शुभ वर्तमानान आपयता. सगळीं तुमी कोस कोत्तात, ओज्याच्या बाराखाल आसात, ती म्हजीशी याद. आनी हांव तुमकां समाधान करतलो, हांव तुमकां विसव दितलो. म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो. बाबडीनो आमकां जेजू सवें, देवा सवें आमकां खरी शांती मेळटा. आमी पळयता भागीन आगोस्तिनाच्या जिवितान संवसारान तो शांती आवंडयतालो, सूख आवंडयतालो. संवसारांतल्या सगळ्या वस्तूंनी ताणें शांती सोदली, पूण ताका खंयच शांती मेळूंक ना. आनी सरशेवटी ताका जेजू सवें खरी शांती आसा म्हूण ताणें अणभवलें. आनी तो म्हणूंक लागलो, यू हॅव क्रिएटेड अस अ लॉर्ड फॉर युअर सेल्फ एंड आवर हार्ट्स आर रेस्टलेस until they find rest in you. तुवें आमकां रोसलें सोम्या तुजे खातीर आनी आमच्या काळजांक शांती ना बगोर तुजें सवें. जाल्यार भाग्यून पावलो आयच्या दुसऱ्या वाचपान तेसालोनिकारांक बरयल्ले शिटीन तीच बोरवाशाचीं उतरां तो आमकां म्हणटा. बोरवासून आसलेल्या हेरां मनशां परी तुमी जियो नाकात. सोमी जेजू देवान ताका मोन्नाशी स्वाधीन केलो. देवान ताका पुनर्जीवन केलो. आनी जो कोण सोम्याचेर जेजूचेर विस्वास धरून जियेता, भावार्थ धरून जियेता, ताका देव आपल्या पुता जेजू बरोबर पुनर्जीवन करतलो. हो आमचो भावार्थ आनी आमचो बोरवासो आमकां सांगता की आमी जी कोण जेजूचेर भावार्थ धरून जियेता ती एक दीस जेजू बरोबर पुनर्जीवन जातली. बाबडीनो ही संवसारांतली यात्रा आमी चलतना जायतीं आमची भाव भयणां आमकां भेटल्यांत. आमची गोरचीं, आमची शेजार सामारी, आमची सोयरीं दायरीं, आमची इश्ट मित्रां आमची भावार्थाची यात्रे बरोबर ती आपली भावार्थाची यात्रा चलून गेल्यांत. तांची यात्रा घोडेक थोड्याच काळाची जाल्या जायत वो लांबीक जाल्या जायत. मरण आमकां कोणाकूच सुखना पूण आमकां दूख भोगता. तरी अमर जिविताची बासावणी आमकां घोटाय दिता. भाविणे आमची गोरची मरून येता तेन्ना आमकां सगल्यांक दूख जाता.
पूण त्याच बरोबर आमी क्रिस्ती बावार्थी आमकां हो बावार्थी भाशेन आमकां घोटाय दिता की आमी सगळीं एक दीस सोम्या बरोबर पुनर्जिवन जातलीं हांव आमची संवसारांतली यात्रा हे सारे थोड्याच काळाची सोंपून आमी सर्गीच्या बापाच्या घरा वेतले हांव तर बाबडीनो जशें हांव सुरवातेक म्हणटालो आमचे संवसारांतलें जिवीत सदां काल जियोवपाचें न्हय एक दीस आमी हो संवसार सोडून वचूंक जाय पूण आमी वेताव तेन्ना आमचो खोल बावार्थ देवाचेर दवरून आमी वेताव आमच्या जिवितान बऱ्यो करून घेवन आमी वेताव म्हणटोच हो आमचो हावेस हो आमचो शेवट दोळ्या मुखार दवरून ही संवसारांतली यात्रा आमी जियोवची गरज दुवा विणे आमची जायतीं भाव भयणां ही यात्रा असल्याच बावार्थान जियेल्यांत तर जशें हांव सुरवातेक म्हणटालो आमचो सर्गीचो बाब ताका ताजो आवडो जावन आसा आमी सगळीं ताचीं भुरगीं एक दीस ताच्या सांगाता आसलेलीं ताका नाका कोणूच आमचे मदलो इबाड जाल्लो पूण ताचो आवडो जावन आसा आमी एक दीस ताच्या सांगाता आसलेलीं आनी दुबा विणे हो आमचो सर्गीचो बाब हे आमचे भाव भयणी सगळे असल्याच मोगान तो वागता मोगानूच ताणें तांकां रोचलेलीं मोगानूच तांकां ताणें सोडयल्लीं आनी मोगानूच ताणें तांकां ह्या संवसारांतलीं आपणा सोडशीं आपोवन वेल्यान तर मागुया तेच मोगाळ देवा लागीं हे आमचे भाव भयणांक सगल्यांक कसलेंच तर तांचे सवे चुकी घडल्या जाल्यार देवान दोळाळपणान त्यो धुवन काडूंक आनी आपल्या पुताच्या कोस्ता मोन्नाच्या पुण्या वरवीं देवान तांकां सर्गीच्या सुखाक पावोवंक आमी खतखत्यान आयज आमी मागुया तेच परी बाबडीनो आमी ह्या संवसारांत एक दीस हो संवसार सोडून आमी वचूंक जाय पूण आमच्या जिवितान आमी सदांच केन्ना आमचेर मरण येतलें तें आमी नकळो देखून आमी सदांच तयार आनी जागृत आसूंक जाय आमी तर संवसाराची नदर मारली जाल्यार आमी पळयता जायतीं भुरगीं मोडटात तरणाटीं मोडटात मदली पिरायेचीं मोडटात उत्तर पिरायेचीं मोडटात खंयच्या वेळार खंयचे पिरायेर देव आमकां आपयतलो तें आमी नकळो पूण आमच्या जिवितान आमी सदांच ह्या मोन्नाक आमी तयार आसूंक गरज आमच्या जिवितान देवाचेर आमचो खोल विस्वास धरून आमच्या जिवितान आमी एकामेकाक बरें करून आमी आदारून ह्या आमच्या एके भाशेन मोन्नाक तयार जावंक आमी वावरया आनी आमचो क्रिस्ती बावार्थ आमकां सांगता मरण म्हणल्यार एक शेवट न्हय पूण शेवटाक पावयतली एक शीम ही शीम आमी उतरून आमी सासणाच्या जिवितान भितर सरता हें सासणाचें जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी आमचे संवसारांतली यात्रा बरे भाशेन आमी जियोंक वावरया आनी भाशेन बाबडीनो आमच्या सर्वंडार देवाक आमी मेळूंक आमी तयार आसूंक आमकां आयच्या मिसांत चड एकल्याक देवाची कृपा आनी बळ मागून घेवया सगळीं आतां उबी रावया मेल्ल्या पासत मागोवप जावन आसा एक बोरी आनी दोळाळ कोरणी हे वेळार आमची मागणी सगळ्या आमच्या सुपून गेल्ल्या भाव भयणां खातीर आमी उबारतना देवान तांकां ती सर्गीची शांती जी ती आवडटाली ती तांकां फावो कर म्हूण आमची मागणी आतां देवाक करुया आमच्या बाप साहेबान बिस्पांनी आनी हेर धर्मीक फुडाऱ्यांनी संकोश्टा वेळार आनी तांच्या बावराचेर लोक टिका कोत्तात तेन्ना आपलो बावार्थ ओपण करूंक उपाय घेतल्यार पुरो आनी ह्या वरवीं आपले पोरशेक बरी देख दिल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूत कर पिडे खातीर सोंसतात तांणी निराशीपणाक स्वाद दिना जावं पूण जेजू समाधान करूंक आपयता तेन्ना ताची विणे खरें जिवीत ना म्हूण सदांच उगडास दवरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूत कर आपल्या आपुरबायच्या भावा भयणीच्या मोन्नाक लागून जायतीं आमचीं भावां भयणां रुदोन कोत्तात
थोड्यांक दीस म्हयने वर्सां चल्ल्यान तरी ती त्या मोन्नाच्या स्वता कडेन समाधान जायनात. तांणी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचेर विस्वास धरून काळजी घेतल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. नव्या बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूत कर. जायते दोतोर आनी नर्सी पिडेस्तां खातीर वावुरतात. तांणी उर्बेन वावरून पिडेस्तांक आपली उर्बा दिल्यार पुरो म्हूण आनी जेन्ना कांयच उपाय मेळना दिसता तेन्ना देवाचेर आपलो विस्वास धरून पिडेवंतांक आपले निमाणे दीस शांतीन काडूंक आदार दिल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. नव्या बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूत कर. आमचे फिरगोजीच्या मेलोल्या भावा भयणांक आपल्या चुकीची माफी मेळून सासणाचे सूख देवान फावो केल्या प्रमाण मागुया. नव्या बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूत कर. भू मोगाळ बापा, आमच्या पात्रांक लागून फावो जाल्ल्या मौनाचेर जय करूंक तुवें तुज्या एकल्याच पुताक खुर्सार मरूंक धाडलोय आनी ताच्या पुनर्जीवनपणान आमकां भाग दिलें. ह्या तुज्या पुताचेर आमी विस्वास धरून ही मागणी केल्यान तितून दोयीन आयकून घे. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. Din vole, isopunos marunge, pawangkali pelea, somos kali meloneam, ikaw sugabe goikau, ani Hebradon kodam, tushikon walai devon, somestam sorgan pavon, ikaw sugabe doidau, ani Hebradon kodam, tushikon walai devon, somestam sorgan pavon. मोशा बाबा बुडीनो हे आमचे बलिदान सर्वविदार देवा बापा मानतात असले सामूळ मागात. तुमच्यात आपले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदारात सर्वेस्पर मानून घेऊ. भोव कोणवाड्या बापा आमचे पासो जेजू कुर्सार मेलो आनी पुनर्जीवन जालो. हे आपले अगुणीत मोगाचे समर्पण तो आतां हे वेदीचेर नव्यान करता. तातूंत आमी ताका भक्तीन एकवटाव आनी आमच्या मेल्ल्या बाबा भयणींक ताच्या वैभवान दोयेन घे म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमीन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थळाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. हो यशा आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पविदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या कायद्याचो मोन्नांतलो जिवन जाल्ल्या जेजू वरवीं आमकांय बागी पुनर्जिविताचो बोरवांचो उदेलो. मरण कोणाकूच चुकोना म्हूण आमकां दूख भोगता. तरी अमर जिविताची बासावणी आमकां बुजवण दिता. सर्वेस्परा तुज्या बावार्थ्यांचें जिवीत सोरोना तें बदलता. हें संवसारांतलें बिराड मोडून वेता आनी स्वर्गार सासणाचो निवास तयार जाता. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सर दरबारां सांगाती
तुझे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 Dormarazo, sorvis fortu, povit, 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 Dormarazo, sorvis fortu, sordani so salvola, Dujas voi lovan, sorgi, tu casoi sur, solvis boraci la vieta, da casoi, sorgi, tu casoi sur. बाबा परस तूं पवित्र तुम सगळ्या पवित्र कोणाची सोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. सांवती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस्त मरण सोसूंक वयचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोरोनाचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Babartaso gorgotuya. Somia Jesu ami hordokata, ani ekashin le pieta, title pauti tu oiboan Yesu, ami tushe moron porgota. शामोन्नासो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अशिविताचो उंडो आनी सरपणीची काल तुका समोर दिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां पवोकले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सिरते आमा सुमेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. आणि फ्रांसिसाच्या बायकोन बापा फिलिपिनाच्या गोडी बापा आणि सगळे यात्रिकी वर्ग बरोबर तुका किती भोगान करूं. पुनर्शांतरांचो बरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या सगळ्या भयणी भावांची कापीक कर. तांकां तुज्या शगतीन नाल्ल्या समेस्तांक तुज्या पळजणीत मुखामळ पडयोंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण मागता. आमकां मरे देवाची माई संगाती तुज्या पत्नी बेगून तुझे बेगून दूतां सुरकाडीन तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर संध्या सुखांत आमकां वांटो दी. तां सांगाता तुजी महिमा गावून आमकां फावो कर. तुजो क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Jesu vorbi, Jesu सांगता, Jesu ताय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. मोगाच्या बाबरीनो आमचो देव मोगाचो देव काकलुती म्हूण देव इस मोग इस काकलूत आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक फावो करून तांकां सुर्गींची शांती फावो कर म्हूण मागतना आमच्या जिवितान आमची संवसारांतली यात्रा चलतना ह्याच देवाचेर खोल विस्वासून बवाडतान आमी चलूंक ताजोच आदार जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान आमी मागुया. आमचे बाबा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेर पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवां शेनोत रेखतांव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक सोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनान. सुमया जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मदतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बवाडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोची येताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या ससनान. आमीन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. सुम्याची जो क्रिस्ता तुजी कुळान रगत आमी सेवक येता ती आमचेर सत्य आनी खास तडी नासाव पूण तुजे काकलुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. आमकां सासनाची शांती फावो करूंक आमचे पासत कोस मरण सोसून पुनर्जिवन जाल्लो आमचो सोमी पळय आसा ताचेर विस्वास देवतली आनी ताच्या जेवणान वांटो घेतली आमी सगळीं जावन आसा सुभागी. सुम्या ते म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. लोक संपर्क साधना वरवीं हे मिसान वांटो घेतले पासत आमी कितें ते मागणे ओतमीक कमिन्यां आमी म्हणटा. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानता. सगटां परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हजें काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या दोयाळ बापा, जेजूच्या मोन्नान पुनर्जीवणपणाचो संस्कार आमी आतां समोर मला. ताचे वरवीं आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक सासणाचो उजवाड आनी शांती भोगूंक तुज्या गोपान घे म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बाबडीनो, आमच्या मेल्ल्या बाबणी खातीर आमी सदांच मागूंक जाय. पूण कितें भाशेन आयज पवित्र सभेन हो दीस तांचो उगडास करून तांचे खातीर मागूंक आमकां दिल्लो आसा. ही पवित्र मिसाची भेट आमच्या सगळ्या मेल्ल्या बाबण्या खातीर आमी भेटयल्या. आनी होय दीस तुमच्या जिवितान, तुमच्या कुटुंबांनी आमच्या मेल्ल्या बाबणी खातीर तुमी मागणें करचें, सॅक्रिफायस करचें. आनी जरी तर आमच्या मागणे वरवीं देवान ही आमच्या मेल्ल्या बाबणीक सर्गीची शांती फावो केली, जाल्यार ही आमची बाबणां आमचे पासत मागतली. तर असल्यास पवाडताच्या संबंधान हो दीस आनी सदांकाल आमी जियोंक आमी वावरया. निमाणो आशिर्वाद दिल्या उपरांत जी मागणी आमी सेमितेरीन कोत्तले आसल्यो ती आमी हांगासरूच इगोर्जेन आमच्या मेल्ल्या बाबण्या खातीर आमी कोत्तल्या. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पवित्र देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मोगाळ भावा भयणीनो, आमच्या सोंपलेल्या भाव भयणां खातीर पवित्र मिसाचे भेटेन मागले उपरांत कितें भाशेन हे वेळार आमची मागणी ह्या आमच्या भावा भयणां पासत आमी उबारया. ह्या आमच्या भावा भयणीक जेजूच्या पुनर्जीवनपणान वांटो मेळून सर्गेचें सूख फावो जावंक आमची मागणी आतां करुया. पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां आमच्या मनान हाडून ही आमची मागणी आमी कोत्तल्या. आनी दर एका मागणे उपरांत आमचो जबाब जातलो. जेजू आमची काकलूत कर आनी आमच्या भावा भयणीक सरगार कर. सगळीं म्हणया. जेजू आमची काकूत कर आनी आमच्या भावा भयणीक सरकार कर. जेजू म्हणटा, जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो मेलो जाल्यार सासणांक जिवो आसतलो. ह्या आमच्या भावा भयणांनी ह्या बोरवाशान जिवी आसतना जेजूचें मांस आनी रगत शेवलें. तर त्या जेजून सासणाचें सूख तांकां फावो केल्यार प्रमाण मागुया. जेजू आमची काकलूत कर आनी आमच्या भावा भयणीक सरगार कर. जेजू म्हणटा, कोस सोंसतेल्यानो वचन भोगतेल्यानो म्हजे शिंयात. हांव तुमकां समाधान कोत्तलो, हांव तुमकां बुजवण दितलो. ह्या आमच्या संपलेल्या भावा भयणीच्या सगळ्या गोरच्यांक आनी लागशिल्यांक देवान बुजवण दिवंक मागुया. जेजू आमची काकलूत कर आनी आमच्या भावा भयणीक सरगार कर. जेजू म्हणटा, हांव वाट, सोत आनी जिवीत. जो कोण म्हजे फाटल्यान येता तो केदींच काडूकान आसचो ना. आमी सगळीं ह्या संवसारान आसा तीं हें सर्गीचें सूख आमकां फावो जावंक सदांच जेजूचेर विस्वास धरून ताचे वाटेन चलूंक, सोत उलोवंक आनी जेजूचें जिवीत आमचें जिवीत करूंक आमकां त्याच जेजूचो आदार मागुया. जेजू आमची काकलूत कर आनी आमच्या भावा भयणीक सरगार कर. जेजू म्हणटा, हांव पुनर्जीवनपण आनी जिवीत. म्हाका सोत मानता तो मोरो जाल्यारूय जियेतलो आनी म्हजे ताय जियेता आनी म्हाका सोत मानता तो सासणांक मरचो ना. असलोच भावाट धरून आमची सगळीं गांवचीं भावा भयणां मरून गेल्यान तांकां समेस्तांक सर्गीचें सूख फावो जावंक तांचो उगडास करून तांचे पासत मागुया. जेजू आमची काकलूत कर आनी आमच्या भावा भयणीक सरगार कर. जाणें म्हाका पाठयला ते म्हज्या बापाची खुशी ही सगळीं बापान म्हाका दिल्यान तांचे मदल्या कोणाकूच हांवें इबाडचो न्हय. पूण निमाणे दिसा तांकां सगल्यांक हांवें जिवंत करचीं. आमची मेल्लीं भावा भयणां निराशी जाल्लीं बापाक नाका, पूण तो तांकां सुकेस करूंक सोदता. आमच्या भावा भयणीक सासणांक सर्गीचें सूख फावो जावन हो आवडो शांती पावोवंक बापा लागीं मागुया. जेजू आमची काकलूत कर आनी आमच्या भावा भयणीक सरगार कर. जेजून शिकयलेले मागणे म्हणून सगळीं आमच्या काळजाचीं भावणां, दूख, खोंती आनी हुस्के सर्गीचे बापा तांय उबारुया.
आमचे बाबा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खोशी स्वर्गार जाता तुझी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमचे सर्गींचे आवयचे मजतीन हे आमचे मेल्ले बाब भयणीक देवाक सर्गींची शांती पाव करूंक तिकाय उलो मारून नमान मुरी म्हणुया नमान मुरी कृपे करुले सर्वेस जे जाय आसा वस्तुऱ्या मोदेन सदैव आनी सदैव तुजो पुरुश येसू भाग्यवंती मुरी देवाची माय आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन प्रार्थया ओ काकुलतीचे बापा तुझ्याच मोगान आमची मेल्ली बाबुणां ह्या संवसारांत जल्माक आयलीं आनी त्याच मोगान तुवें तांकां तुजेशी परतून आपोवन व्हेल्याय हे वेळार तुजी काकुलती बगोर आनी कांयच तांकां नाका सगल्या पातकांचें फारीकपण भोगसून तुज्या पुताच्या पुनर्जिवनपणान तांकां वांटो दी आनी सर्गींच्या सुखाक तांकां पावय म्हूण आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमीन सासणाचो विसो सर्वेस्परा तांकां लाभय आनी निरंतर प्रकाश तांचेर पावय मोशे मायताय वेतलो एक दीस सुखाक पागी मोता आंकवार मोरेच्या सांगाता स्वर्गार वयतलो आमची मायताय वेतल्या स्वर्गार आमची मायताय वेतल्या बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्मेची नावी आमीन Małża żona kejak, bałbon kosi bosak, może kuli roktan, posida dosa. Bałbon kosi bosak, może kuli roktan, posida dosa. Jésus, j'y Zaudni żywitam się, Jésus żywitam się, Zaudni żywitam się. Urdo morun wandak, Shivan morun wotak, Tumi tudo saya, Tusran Shivan modak, Urdo morun wandak, Shivan morun wotak, Tumi tudo saya, Tusran Shivan modak. Jesus żywitam się, Zaudni żywitam się. Jésus żywitam się, Zaudni żywitam się. Może kuli wamra, tu się chwilą wyjad, może rokta wamra, tu się chwilą wyjad. Może rokta wamra, tu się chwilą wyjad. Zaudni żywitam się.
Till the days of me, sådan kalchivi, sådan kalvaki, Jesus shirvis vas. Till the days of me, sådan kalchivi, sådan kalvaki, tu so hamera, to shivo sasa, tu shivo melia. Tichivitsasa, Jesus Chavangda, Bapa Shagopal, Jesus Chavangda, Bapa Shagopal, Jesus Chirvisvas, Tiltati Sobli, Sodan Kalshi, Sodan Kalvagi, Jesus Chirvisvas, Tiltati sobli, sodan kalchivi, sodan kalvagi.